साध्या काळाचो 21वा इतर जराल प्रस्तावन। आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 21व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां तुमी वचूंक सोदतात म्हणल्या सवालाक वैयक्तीक रितीन जबाब दिवंक उलो दिता। जेजूचे सबारसीस ताका सोडून पयस वेचे पळोवन जेजून ताच्या 12 जाणां आपोस्तलांक हे सवाल केले। आज सबार लोक जेजू संगी वचनात। हाका कारणां सबार आसात। सबारांक ताचे शिकोवण कश्टांची जाल्या आनी सबारांक संवसाराक लबदवणी ताचो पाटलाव करूंक सोडिना आनी सबारांक मादक द्रव्यांक गुलामपण आनी सबारांक तांचे संप्रदाय आनी इतरांक क्रिस्तांव धर्माच्या शिकोवणेक सरी जावन जिवंक कश्ट जाले आनी सबार संवसारीक कुशलकायेक आशेतात। पूण जेजूचे सवाल आपोस्तलांक स्पश्टता दिता। देखून भाग्यवान पेद्रू जेजूच्या सवालाक धैर्यान जोगती जबाब दिवन म्हणटा, सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणेक जिविताची। तर जेजू संगी रावन जिवीत भरून वमता मापान जोडूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया। आयच्या पयल्या वाचपाक प्रस्तावन। आयच्या पयल्या वाचपांत जोशुआ इस्रायल परजेचो फुडारी तांकां सांगाता आपयता आनी देवा थंय भावार्थाची नवसरणी करूंक उलो दिता। देवात हांव तांकां लाभल्या बरेपणाचो उगडास करून दिवन उपरांत देवाक स्विकार करूंक वा इन्कार करूंक तांकां स्वातंत्र्य दिता। पूण जमा जाल्ले सगळे लोक आपले स्वातंत्र्य वापन कसली विंसवण करतात म्हूण परगटचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन। आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलू काजरी दादले आनी स्त्रिये मदलो मोग क्रिस्त आनी पवित्र सभेक सरी करता। दादले आनी स्त्रियेन आपणाकच भिसन एकामेका पासून जिवंक तो उलो दिता। तशें आमी जण एकल्यान आमकांच विसन क्रिस्ता पासो जिवंक तो आमकां आपोवणें दिता। तर जेजू पासो जिवंक आपोवणें दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन। आयच्या सुवार्थेंत जेजूचे शिकोवण आयकल्ले सबार ताका विरोध करतात आनी ताका सोडून वचूंक आरंभ करतात। ही तांची चाल पळोवन जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक सवाल विचारता, तुमी वचूंक सोदतात? ह्या सवालाक आपोस्तल कसले जबाब दितात म्हणलें परगटची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना। पयलें पवित्र सभे पासून। सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक जेजूच्या शिकवणीन आनी देखीन प्रेरीत कर। जेजूच्या सुवार्थाची परगटणी व्हडा उमेदीन करूंक तांकां आदार दी। तांच्या ताबेन आशिल्ल्या भावार्थी परजेचो भावार्थ जेजू थंय थीर करूंक वावुरचें तांकां तुज्या सत्तेन आनी भक्तेन बर म्हूण मागता। दुसरें देशा पासून। मोगाळा बापा, आमच्या भारत देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी देशांत शांती समाधान अभिवृद्धी तांचो ध्येय जावन घेवन परजेच्या उदरगते पासून वावरूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता। तिसरें पिडेस्त आनी प्रायवंता पासून। दयाळा बापा, विविध पिडे वरवीं आनी प्राये वरवीं कश्टूंच्या आनी पावसाच्या आवरा वरवीं डेंग्यू चिकनगुनिया आनी इतर पिडे वरवीं कश्टतल्यांक भलायकी लाभय। तशेंच प्रायवंतांक कुटुंबादारांतान बरी जतन फावो कर म्हूण मागता। चवथें पावसा आनी आवरा वरवीं कश्टतल्यां पासून। विस्वासी बापा, पावसा आनी आवरा वरवीं निराशीत जाल्ल्या भारताच्या विविध राज्याच्या लोकांक तांच्या कश्टांत सरकारांतावन गरजेचो आदार लाभय। पावस उणो करून तांकां संरक्षण लाभय। जेजू थंय तांणी बुजावण देखूंक तांकां शिकय म्हूण मागता। पांचवें ह्या येवकरिस्तांत हाजर आसल्या सर्वां पासून। कनवळ्या बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी जमल्या आम्हा सर्वांचो जेजू थंय आमचो भावार्थ वाडय। फिरगस कुटुंबांत आमचो एकामेका थंय संबंद घट कर। दुस्मानकाय आनी मनस्ताप पयस करूंक आमकां शिकय। येवकरिस्तांत जेजूक सेवन जिणे साक्षींत येवकरीत जिवंक आमकां दया कर म्हूण मागता।